सध्या पावसाचे दीस सुरू जाल्ले आसा आणि सत्तरीन जे डोंगर माथ्याच्यान धबधबे आसा हे व्हांवपाक लागलेले आसा आणि हे धबधबे पळोवपा खातीर गोवा, कर्नाटक तशें महाराष्ट्राचे मोठे प्रमाणात जे पर्यटक आसा हे येवपाक लागलेले आसा। काल आयतारचो दीस आसल्या कारणान मोठे प्रमाणात जे पर्यटक आसा हे सुर्ला भागान आयिल्ले आणि सुर्ला हांगातले डेल्टा जो धबधबो आसा ह्या धबधब्याचेर एका ग्रुपांतलो म्हणजे 5 जाणांचो ग्रुप जो बेळगांवच्यान आयिल्लो तितूंतलो एकटो भुरगो जो 15 वर्सांचो अल्पवयीन भुरगो ह्यो आसा उदकान व्हांवून वचपाची घडणूक घडलेली आसा। मेळिल्ली म्हायतीनुसार बेळगांवच्यान काल 5 जाणांचो ग्रुप डेल्टा सुर्ला हांगातल्या धबधब्याचेर आयले आणि जेन्ना ते उदकान उतरले तेन्ना एकटो भुरगो जो आदित्य दीपक कुमार सप्तपती ह्यो बेळगांव हांगासर रावपी मूळ ह्यो ओरिसा हांगातलो पण तेजी जी फॅमिली आसा ही बेळगांव हांगासर सरकारी क्वॉर्टर्सान रावता आणि काल तो आपल्या मित्रा बरोबर हांगासर पिकनिकेक आयिल्लो आणि ह्या दुर्घटनेक बळी पडलेलो आसा। जेन्ना हेजी म्हायती वाळपी अग्निशामक दल तशेंच वन म्हादें अभयारण्य क्षेत्रांतले जे वन कर्मचारी हांकां कळ्ळें तशेंच वाळपी पुलिसांक कळ्ळें तेन्ना सगळ्या अधिकाऱ्यांनी तशेंच कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी वचून ताका शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो। मात राती 12 पर्यंत शोध घेवन काळोख जाल्ल्या कारणान शोध घेवपाक खूब अडथळो येवपाक लागलो तेन्ना तेंच्यांनी जो शोध मोहीम आसा ह्यो स्टॉप केलो आणि आयज सोमारच्यान परत सकाळच्यान जो शोध मोहीम आसा ह्यो सुरू केल्लो आसा। मेन म्हणटा ते सद्या जे पर्यटक आसा हे मोठे प्रमाणान येता आणि अशा दुर्घटनेक बळी पडटा तेका लागून जे पर्यटक आसा हेंच्यांनी सुद्दां काळजी घेवपाक जाय तशेंच जे प्रशासक आसा हेंच्यांनी सुद्दां काळजी घेवपाची गरज आसा। गेल्या आयतारा सुद्दां अशीच एक दुर्घटना घडलेली तेन्ना विड्डी हांगातल्या धबधब्याचेर एकटो धारवाड हांगातलो भुरगो आसा ह्यो व्हांवून वचून ताका मरण आयिल्लें आसा। काल सुद्दां सांखळी हांगातले कांय भुरगे जे वज्रा सकल धबधब्याचेर हांगासर आयिल्ले तेन्ना ते रातचे थंय अडकून पडले आणि वाळपी अग्निशामक दल आसा तशें वन अधिकारी आसा हेंच्यांनी ताका सुखरूप रेस्क्यू केलेले आसा।